सकळांकय नमस्कार। आज हम एक सुपर हेल्दी प्रोटीन पैक्ड एक पोळ कशें करचें म्हण पळया। गोवांचे अडई हाजें नांव। हाका दाळी घालचे आसा। दाळीनातल्यार सगळे हें घाल्यार जाता, म्हळ्यार उडदा दाळी बदलाक सगळो उडीद, मुगा दाळी बदला सगळो मूग, ते घाल्यार आनीकय हेल्दी। तशेंच पळय आतां म्हाका एक 5-6 घंटे तिंबोवचें आसा। तशें देखून हांव रात्री तिंबत घालचें सकाळ ब्रेकफास्टाक कोरता जाल्यार। आतां 1 कप काळ उडीद, आतां काळ उडीद ना म्हण जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, उडदा दाळ घालयात। तशी सगळो मूग नातल्यार मुगा दाळ घालयात। तशी 1 कप चणा दाळी घाले आनी आतां पळय 1 कप घालें हांवें, ते देखून ताका हांव 3 कप गोवां कण घालता आसा। गोवां कण घालता देखून डायट करतल्यांक भारी चांग, तशी शुगर पेशंट्साक चांग म्हूण येता। तशें ती पुरा ಒಟ್ಟು करून तिंबत घालचें। 3 नमनेचे दाळी जेवो ते सगळे धान्य आनी ताका तितले 3 कप गोवां कण, हे हाजें मेजरमेंट। जाय जाल्यार तोरी दाळ आसल्यार तोरी दाळी घालयेत जावका जाल्यार, नातल्यार वडना। हें समलाय करून धुवन घेवचें, 3-4 उदक काडून धुवन एक 5-6 घंटे तिंबत घालचें। सकाळीं पोळ करचें जाल्यार रात्री हें धुवन उदकां घालून सोडचें। सम भरपूर उदक घालता येता म्हळ्यार मूग आनी उडीद पुराय फुगून जेतना भर जेता आयदनां भितर उदक पुरो ताणून घेता। आतां सुरवेक सुकी मिरसांग, एक सान हिंगा कुडको, मीठ आनी 2 तरणी मिरसांग घालचें आनी एक पण क्रश करचें। आनी आमी ह्या उदकांनी स्थान काडून बॅच बाय बॅच करून हे तिंबयलेले धान्याचे आनी गोवां कण्याचे मिक्स अशें घालून बॅच बाय बॅच वांटून घेवचें। वाटयतना मस्त न्हंयची आमगेलें उडदा पोळ्या पीठ आनी पोळ्या पीठ तितलें न्हंय करून सपूर लांबशी दवरका। ते पोळो क्रंची जेवच्याक भारी लायक जातये। हे तांकां पोळ्या पीठ रेडी जाला। हाका घम घम हिंगा पुरबोळ येता आनी हाका सपूर कोथंबरी पालपळ्याची बरी फायन चॉप करून घालचें। तशी करबेवूय सपूर शिनून घालचें। आतां आमी दाळीनी पुरो घेतना एक थोडे जाण अशें आसता गॅस जायना हांवें म्हूण हिंग घाला आमी जाल्यार वयल्यान एक अर्द चमचे जिरे घालून सोडचें आनी सम मिक्स करचें। मिक्स करून आतां आमी पोळ काडया। हो पोळ पळया, हें नारळेलें तेल घालून काडचें। इश्ट आशिल्ल्यान तिळेलें तेल घालूनय काडयेत। नारळेलें तेल जेव तिळेलें तेलाक भारी लायक जाता। आतां पळय हो मस्त पातोळ म्हूण एक मिडियम अशी पातलाचो पातलान धांकून दवरच्यो। धांकून दवरून घेत अपास वयल्यान एक चूर तेल घालून भाजून काडटनाच पळयाचे सगळे घरां भितर हिंगा पुरबोळू घम 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 येता। सम हिंग घाल काका आनी सम तेल घाल चरचरीच पळय अशें गोल्डन कलर येवता भाजून घेवका हो पोळ। हांगा आमगेली गोवांची हेल्दी अडय रेडी जाली। हे अडयेक कॉम्बिनेशन आमगेली नॉर्मल चटणी पशी फ्रेश घंटिले लोण सवय म्हण जाल्यार आनी चटणी पुड्डी म्हळ्यार करबेवा चटणी पळयाची ते सुपर जाता। करबेवा चटणी कशी करची म्हूण सांगून हांव हाजे पशी फुडें व्हिडिओ करून घाला, ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सां भितर दिता। हे करबेवा चटणीचे आनी ते लोणया मिक्स घेवन हो पोळ खावच्याक आहा सुपर सुपर। ह्यो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाल्लो वय म्हण जाल्यार तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनां भितर पुरो जन शेअर करायची। थँक्यू।